भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं ताचे उतर सदांच मोगाचें आमच्या काळजांत आमी दवरचें मोगाळ बापा आमची बेठोवी जेजू वांगडा करची सगळ्यांनी भाव भयणी आमी तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसांत भाग घेवंक आज ह्या मिसान आमी भाग घेतना कितें इंतेसांव पासत मागून घेवया जेन्ना तुमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास करता आनी मागता आनी उदीक जाल्यार आमच्या सगळ्या दुयेंत आशिल्ल्या भाव भयणीचोय मिसांत उगडास करुया आयच्या मिसान मागून घेवया ओतम्या पासत कॉन्सेसांव मानियल डी सिल्वा आनी पत्रिसिया डी सिल्वा ओतम्या पासत ब्राजिनो गॉमेस ओतम्या पासत मिनिनो आफोन्सो हो कुटुंब साउथ हॉल्सन हांगासर हे मिसान भाग घेता आनी तांच्या बापाय पासत मागून घेता मिनिनो आफोन्सो ओतम्या पासत आंतोन दिसा आनीक मारिया आंजेलिका सिक्वेरा ओतम्या पासत सेलीन दिसा जल्म दिसाक देवाक दिन वाजता हेडन वाज ओतम्या पासत रुजार सबोस्तांव दिसा आनी मारिया हेलन डिसोजा ओतम्या पासत आंतोनियो पिरिस आनी ओतम्या पासत सांतान रुजारियो ओतम्या पासत जुजे आनी मारिया रुजारियो ओतम्या पासत आदेलिना रेजिना फेर्नांडीस ओतम्या पासत निकलाव जुजे रोड्रिगीस आनी ओतम्या पासत सेवेरिनो फेर्नांडीस बापाची आनी पुताची आनी पयत ओतम्याची नवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं भिवू नाका म्हणून जेजू आज शुभ वर्तमानान आमकां एक संदेश दिता काळजी दिता मनशाच्या जिवितांत जायती भिरांत भितर सरता एंग्जायटी फ्रायट भिरांत हुस्को काळोख दुयेंस मरण आनी आमकां भिवयता कांपेरो हाडटा पूण आज जेजू भावार्थाची चवकशी करता आसतना म्हणटा भिये नाका होच विस्वास होच भावार्थ धरून आमी हांगासर आयिल्लीं आसा आमची भिरांत आमचो काळोख पयस करूंक त्याच भावार्थान हें मीस बापाक उबारतना तुमची मागणी बापा फुडें घालुया आमचे अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायन म्हणुया हांव पातकी सत पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणेनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत पागेर सदांच आंकवाय मेरेक सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वेस्पोर देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनेच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमिया काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर मोयमान देवा उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पळयता त्या बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देन वाचता तुज्या थंय पळय बाबा सत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर पदवीदारान ससनाचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्या
हेच मोगाच्या ओतम्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बसायलें तें दायज जोडीशें कर हें आमी मागतो आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाचे ससनान. Amen. वाचप. सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा ओरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो खडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 खांब जालीं. पूण सर्वेस्पर 2 खांबेंतूय नासलो. 2 खांबे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंड शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकूतच एलिजान आपल्या न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून ते दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावंक दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तोल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देसांत वसतली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. दुसरें वाचप. म्हज्या भावा भयणीक उपकारतें जाल्यार हांवूच क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो कसो जावंक तयार आसता. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां आनी फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खंत आसा आनी म्हज्या काळजांत थांबून आसलेली दूख. तर जीं मांसा रोगता प्रमाणें म्हज्याच कोंठरांतलीं त्या म्हज्या भावां भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसता. तीं इस्रायल परजेचीं. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यान. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात.
सुमूर्त आनी सेवादोर्म तांचे पासत तारायल्यांत तांकां बासावण्यो केल्यात महापुर्वजांची सोंचोत ती आनी तांचे तावन रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वखाणी फावो आसलोलो देव आमेन. देवाचे उतोरे उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय. Servespor तुमचे सोव्यासो. माथ्यो पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजू शिसांक होड्यार चडून आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडें बाय दोर्यांत पावून लारांनी बुडटालें कित्याक परतें वारें मारतालें. रातचे 4 पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचेर सरशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. रोखडेच जेजून तांकां तांचे कुडी उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियेनाका. पेदून प्रतिपाल करून म्हणलें, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून येवंक तुजे सरशीं येशें कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होडे वेलो देंवून जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भिवून तो बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडो जेजूक हात पावून ताका घोट धरलो आनीक म्हणलें, होलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी तें होड्यार चडून म्हणसर वारें थांबलें. होड्यान आसलेले तांणी ताचे मुखार सर पडून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल इश्टांनो, जेन्ना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता जायते आमी प्रयत्न करता आमचो भावार्थ घोट धरूंक, मागणें करूंक, मिसाक वचूंक. आनी जायते फावटी अशें दिसता, जेन्ना हांव इतलें मागणें करतां, सगळे नेम कायदे बरे भाशेन पाळटां, प्रयत्न करतां मागण्यांतल्यान वाडूंक, पूण जेन्ना आमकां आव्हान येता, चॅलेंजीस येता, तेन्ना आमी म्हणटा हें कशें. अशें आमी म्हणलेलें आसा, वी शूड नॉट थिंक इनफ फेथ विल हेल्प अस टू सेल आवर लायफ स्मूथली. भावार्थ आसल्यारूच आमचें व्हडें शितोल समुद्रार वेचें ना. कित्याक जिविताचीं आव्हानां जावं दुयेंस, कोस्ट, जावं चॅलेंजीस, जावं दूख, जावं मरण, हें एक भागीदार. आमचो भावार्थ असल्यो चॅलेंजीसाक पयस करिना. आमचो भावार्थ असल्या तुफानाक फुडो करूंक आमकां घोटाय दिता. म्हणजे faith does not save us from the trials and tribulation. Faith gives us the courage to face it. हाचे मदें एक अंतर.
आज दोन मनीस व्हड भावार्थाचे आमकां दिसून येता. पयलो मनीस जावन आसा एलायजा प्रवादी. देवाचें सगळें बरे भाशेन तो करतालो, सगळें बरे भाशेन करतालो, देवाचेर व्हड भावार्थ दवरतालो. आनी हांव चिंतूच जेन्ना तो द फॉल्स प्रॉफिट्स एंड आयडॉलेट्री कुड्डे देवांचेर बसतल्यांक तो झुजता, थिंगाची राणी ताका जिवेशी मारूंक सोदता. आनीक प्रवादी एलायजा बिकम्स अ ब्रोकन मॅन. तो म्हणटा देवाचें सगळेंच हांव बरे भाशेन पाळटा आसतना कित्याक जायत देव म्हजें दूख कोश्ट पडना. आनी तो धांवता, अरोण्यान धांवता आनी एका भुंयारांत रावन भिरांतीन दीस सारता. थंयसर ताका देव एका शांत शितल वाऱ्यांतल्यान भेटता. पेद्रू मोगाल इश्टांदो एक उर्बेवंत आयचे शुभ वर्तमान सांगता जेन्ना जेजू मागणें करतालो, आपल्या शिसांक तो पयलो धाडटा आनी शीस व्हड्यांत व्हडें समुद्रान आसलें तेन्ना तुफान उप्रासता आनी व्हडें ल्हारांनी बुडयता. तेन्ना जेजू तांचे सरशी येवन म्हणटा भियेनाका, धीर दवर, भियेनाका. ही क्रिस्ताची उतरां शिसांच्या काळजांनी बसता. पूण पेद्रू जेजूक एक चॅलेंज करता. तूं तर जाल्यार म्हाका तुजेशी येवं दी, लेट मी कम टू यू. कित्याक ते भूत म्हूण भियेले. आनी दोन वस्तू मोगाल इश्टान थंयसर आमी शिकता. पयले सुवातेर व्हडें बुडटालें कित्याक परतें वारें मारतालें, हाचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. परतें वारें मारतालें, वादोळान हें व्हडें बुडटालें. आनी दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजू पेद्रूक आपयता, पेद्रू चलूंक उमेदीन फुडें वेता. पूण जेन्ना पेद्रूची नदर ते वादोळार पडटा, ओसाडीर पडटा, ल्हारार पडटा, तेन्ना ताची नदर क्रिस्ताचेर आसना. आनी जेन्ना नदर तो बदलता पेद्रू बुडूंक लागता. मोगाल इश्टांदो माथ्यो जेन्ना हें बरयता 55 वर्सां जाल्लीं जेजू मेल्यार तो आपले पोरजे कितें बरयता, तो बरयता तांची पोरजां, तांचोय लोक वादोळाक सांपडलेले. रोमाचें शार क्रिस्त लोकांक जिवेशी मारून कोबार जाल्ले. तो पयलो क्रिस्तान लोक भियेन दीस काडटालो. माथ्यो म्हणटा व्हडें मुणगे इगोर्ज, पयली इगोर्ज ती बुडटाली, तांकां धीर आनी घोटाय दिता. जेजू तुमचे मोदें चलून येतलो. आमकां कसली शिंगोल मोगाल इश्टांदो. पयले सुवातेर हें व्हडें जावन आसा दर कुटुंबाचें व्हडें. आमचेंय व्हडें शितोल समुद्राचेर उफेता. पूण केन्ना केन्ना परतें वारें मारता न्हय. केन्ना केन्ना ल्हारां आनी वादोळ सुटलें म्हणटच आमचेंय कुटुंबाचें व्हडें बुडूंक पावता. कसलें जायत तें परतें वारें आमच्या कुटुंबाचेर मारता. दर एका मनशाच्या जिविताचेर हें परतें वारें सुरू जाल्लें आसा. हें परतें वारें जावन आसा जेन्ना म्हाका इतलें जाय पूण हांव इतलें पुंजायतां. जेन्ना हांव नागोयतां आनी फटयतां तेन्ना संवसारी द सेक्युलर सोसायटी हें परतें वाऱ्याचेर आमकां बुडयता. आनी दुसरे सुवातेर जेन्ना आमचें व्हडें, आमचें कुटुंबाचें व्हडें, आमचें दर एकल्याचें व्हडें समुद्रान बुडटा. कित्याक बुडटा? कित्याक आमची नदर क्रिस्ताचेर आसना. जेन्ना आमी जेजूक उलो मारता जेजू आमकां एक धीर घोटाय दिता. तो म्हणटा धीर दवर, भियेनाका, हांव तो, म्हजेशी येयात. पूण जेन्ना हांव चलतां चलतां जेजू सरशीं म्हजी नदर क्रिस्ताचेर उरोना. There is no perseverance in us to keep our focus on Jesus Christ. आनी जे मेरेन आमची नदर क्रिस्ता वेली आमी भायर काडटा
तेन्ना आमी बुडूंक लागता. कितें आमकां बुडयता? कसली म्हजी नदर फ्रॉम क्रिस्ताची सवें ते दुसऱ्या वस्तूंचेर. म्हजी नदर क्रिस्तावेली भायर सरता जेन्ना म्हजी नदर दुडवांचेर पडटा, संवसारी आशेचेर पडटा, नागवणे जिविताचेर पडटा, फटोवपाचेर पडटा, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत बुडूंक लागता. आमच्या भुरग्यांची नदर खंय आसता? खऱ्यांनी म्हणल्यार आवय बापायनी एक तपासणी करूंक जाय. आमच्या भुरग्यांची नदर, आमची काळजां, आमचें मन जेजूचेर आसा. It's quite simple. It's quite easy for them to change their focus. आनी आमची नदर, तांची नदर, भुरग्यांची, तरणाट्यांची जायते पावटी PS स्टेशन्स, मोबायल आनी दुसरे संवसारी वस्तू. आनी हाकाच लागून ते वाडटा आसतनाच ते बुडूंक लागता. म्हाका दिसता हो संदेश न्हय फकत पेद्रू आनी पयले इगोर्ज मातेक संदेश जावन आसा दर एका क्रिस्ती मनशाक. आयज आमी चवकशी करूंक जाय, म्हजें कुटुंबाचें व्हडें कशें दोऱ्यान दिसता. म्हजें जिविताचें व्हडें कशें दोऱ्यान उफेता. आमचें वेरें खंय पावलेलें आसा. पूण जेजू आमकां खात्री दिता. ते शीस भियेलें तो भूत म्हणून जायते जाणांक आज देव एक भूत जाल्लो आसा. कित्याक खरे भावार ताचो कोसळला आनी देवाक एक भूत कसो आमी आलमाऱ्यांनी दवरलेलो आसा. जेन्ना फकत गरज आसा आमी देवाक उलो करता. जेजू खास आमचे सवें, आमचे सोदेक, दर घोडेक, दर दिसाक येता. कित्याक जेजू जाणा आमी केन्ना बुडटा ते. आमी जेजू मारची गरज ना. ते शीस दोऱ्यान बुडटाले व्हडें चवथे पारार खोल उदकान आसलें आनी जेजू वयर दोंगरार मागणें करतालो. पूण देव जाणा आमकां आमचें व्हडें, आमच्यो गरजो आमी केन्ना आकांताक पावतात. आनी जेजू आमकां ही खात्रेचीं उतरां दिता, भियेनाका. If we have that confidence and faith in those words, do not be afraid. आमकां देव सदांच पावता. म्हाका दिसता आज मिसान भाग घेतना आमी मागून घेवया. मागून घेवया आमची नदर देवाचेर आसूंक. आमचो भावार्थ आलता दोलता आसतना आमी तो घट धरूंक. आनी जो मनीस देवाचेर न्हय फकत भावार्थ पूण संबंद जोडटा. What is important is not only faith. Faith is a free gift of God. We all have faith. We can't buy faith. Faith is given to us by God already. But to persevere in that faith, we need a relationship with God. देवाचो संबंध जाय. आनी जो मनीस हे देवाच्या संबंधान जियेता तो असल्या तुफानांक भियेना. आमकां दिसता आमकां भावार्थ आसा न्हय फादर, आमी मागता आमी क्रिस्तांव मनशां. सो वॉट? भावार्थ सगल्या मनशांक आसा. पूण हो भावार्थ आमकां आदार दिवंक जाय टू लिव इन दॅट रिलेशनशीप विथ गॉड. And mind you, it is not we who keep the faith. It is faith that keeps us. आमी भावार्थ दवरिना, आमकां भावार्थ आमकां दवरता. एक आमी चवकशी करूंक जाय मोगाल इश्टान हे पॅन्डेमिकान, इन दीस लॉकडावन. हांवें काल प्रवचन करता आसतना सांत लॉरेसाची पोरबेक सांगलेलें, this pandemic is a half time for us. Half time. Well, half time पडलेलो आहा. देवान आमकां हाफ टायम दिला एक चवकशी करूंक म्हज्या जिविताची, आमच्या जिविताची. कित्याक हांव लोबदवता, कसली वस्तू हांव पुंजायता, खंय आसा म्हजी नदर. And before this other half starts, this is the time to regroup ourselves, revisit our hearts, and build a relationship with God.
तर आज आमी हेंच मागून घेवया. एलायजा आनी बागेवन पेद्रू दोगांयन व्हडले भावार्थी मनीस, पूण जेन्ना आकांत येयलो दोगांयनी पोड काडली, दोगांयनी बुडूंक लागले. आमी आमच्या जिवितान बुडटा, आमी सगळीं मनशां. वादोळाक आमी थांबूंक जायना. ही संवसारी वादोळां मारीत रावतली, पूण हे वादोळान आमी कसो देवाक फुडो करतले, कोण भाशेन एक एक पावल मारून मुखार वेतले, हेंच आमकां देवाचो संबंद, build a relationship with God, to have answers. जायते फावटी आमचे लागीं जबाब आसना, but when you have a contact with God, when you build relationship with God, only then you have the answers. एका म्हज्या तियात्रान जायतीं वर्सां हांवें असो एक डायलॉग बरयलोलो, जें सुक्या खांद्यार बसूंक भियेना. कित्याक तें सुकणें जाना, तो खांदो मोडत, पूण आपूण पडचें ना, कित्याक ताची गोठाय जावन आसा, ताची पाखटां. द विंग्स ऑफ द बर्ड, आमची गोठाय जावन आसा, आमचो संबंद देवा सरशी. आमी आमचें जिवीत जायते फावटी सुक्या खांद्यार बसलेलीं आसा. केन्ना तो मोडत, केन्ना खाळा पडत, केन्ना बुडत, आमी नको. But if we are confident that we have these wings of God's relationship, we can always take a flight. We can always fly without crushing down. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी माचयेर हाडुया आनी म्हणुया, सोत मानता देवाक, सोय पळयता बापाक, स्वर्गार पितमीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं कुरबी सांबाळलो, आंकवार मेळयतान जल्मलो, पोंस प्लाकाल तेणें कोस सोंसले, ताका फुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोय पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसलाय, तो तांची वेन मेल्यांची उजवी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसुया. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवन.
सर्वेस्परा आमचे बापा, आमी तुका बिटोवची देणी तुजे खालकोतीन तूंच मानून आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलून आनी आमचे सुणवेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वपदविदारान ससनाचे देवा, सर्व केल्यान सर्वताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें. जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मोरणां वरवीं सुडयले आमकां पातकांतली. आपले ममेवेद पुनर्जन्मपणान जिखली आमा सुमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आनी उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटाव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. आमी बसूंक जाता. वो दिमी घालता जाल्यार तुवें सुरूच दिमी घालची. दुसऱ्या कोदेलाक हात लावचे न्हय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसुकब्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच तांणी खाज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक. तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा, ताचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक तुमची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी बाग्यो फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मोगा मोल पोलिंग फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बागेन धर्मदुता आनी सर्व काली तुका मनवले ते सगळ्या भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वोर्दनान वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुन्मदाराची अन्या मनान धरुया आनी जेजून दिल्लें प्रार्थन तेच भावार्थान विस्वासान उच्चारुया. आमचे बापा, सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामका येवं.
तुझी कोशी सरकार सता तुझी संवसारांचा आमचो दिसपतो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पुढे दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाद दोवे करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुर्मदारा जेजू क्रिस्ताचे एनेंक आमी बोरवशान ओत रेखता तूं आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेशेर बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससण्याचे ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना म्हज्या काळ चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आमेन क्रिस्ताचें रगत आमेन फॉर कम्युनियन तुमचे हात तुमी भायर काडचे कीप युअर पाम स्ट्रेट फ्लॅटन कोंगरे करी नाका सो दॅट वी डोंट टच यू ऑल यू डोंट टच अस Jesu mogaच्या आगोठ्या आमची लासूंदी खालचा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जोरात द्वेष सोडटा तुई आमी प्रीती जय अपमान करता तुई आमी माफी करूं जेसू मोगाच्या आगोठ्या आमची लासूंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जोय जोगळी पेट्टा तुई आमी शांती हाडूं जोय चूक फोट वस्तात तुई आमी निज सोत शिंपडां
जेसू मोगाच्या आगठ्या आमची लासुंदी खालचा तुझ्या मोगाच्या बुरजान तुझ्या मोगाच्या बुरजान जोरात वेस सोडटा तुवें आमी प्रीती वळखूं जंय अपमान करता तुवें आमी माफी करूं जेसू मोगाच्या आगठ्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जंय जोगडी पेट्टा थंय आमी शांती हाडूं जंय चूक फोट वसतात थंय आमी नीज सोपशीं पडां जेसू मोगाच्या आगठ्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान प्रार्थूया. मोगाल बापा तुवें संस्कारालो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां थारोवन मेलूं आनी तुज्या स्वताचे उजवाडान आनी तिरायेन जिवूं हें मी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक दिनू आसता ह्या आयच्या मिसांत आमी भाग घेतले म्हणून अदीक करून सावथ होलसून येयलेली कोण येयल्या न्हू हय तांचे मीस जाल्ले म्हणटच जायती एक लांब यात्रा काडली तांणी. फुडलो आयतार जावन आसा परब आवर लेडी ऑफ असाम्पशन. हांव जाणा तो सोडा पूण युकेंत आख्खे द चर्च ऑफ इंग्लंड एंड वेल्स सेलिब्रेट Assumption on a Sunday. So 15 Assumption मिसां जावची ना. It'll be on a Sunday. कित्याक ही परंपरा UKची. So 15th yes Assumption Day भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस. But the feast is taken on a Sunday to be a obligation. जरी तर obligation ह्या पेंडेमिकान काडलेली आसा. But the feast mass सर्ग प्रवेश सायबीन मायचो will be 16 तारखेर आयतार. आनीक पावटी कोंकणी 2 मिसां हांगासर 8:30 आनीक 11:30. नांवां दिल्यार मातशें बरें जाता आनी कितले जाण येवंक जाता. वी हॅव कॅपेसिटी ऑफ 150 people सो यू कॅन काम एंड प्रे एंड रिलॅक्स. आनी दुसऱ्यांकूय तुमी गमोवचें. जायते जाणांक खबरूच ना मिसांक मिस जाल्या म्हणून म्हणजे आनी टच घेवन सोदूंक पडटलें लोकांक आतां. But anyway, we do our best. God does the rest. Amen. Okay. And shortachi run for Mission India. आमी सगळे जाण पिलारचे फादर्स आख्खे भारताचे मिशनर आमी
आनीक साबार वर्सां मिशनांनी वावर करून उदीक जाल्यार हे पॅन्डेमिकान भारतान दे आर फ्रंटलायन वर्कर्स जेवण वांटूंक आनीक दुसरी तांची देखभाल करूंक अनोको कितले जाणां न्यूज पळयत तो भारतांत दिसाक 900+ लोक मरता कालचो आंकडो एस्टरडेज नंबर वॉज डेथ इज 935 जेन्ना मायेच्या अप्रिलांत हांगासर अशें जातालें तेन्ना जायते NHSाक सपोर्ट केले देर इज मिलियन्स आमी हें आव्हान घेतलें आसा विथ अ को टीम टू रन म्हाका पयलीं तेणी सांगलें फादर 7 किलोमिटर म्हणून आतां सांगता ते 11 किलोमिटर म्हणून सो म्हाकाय तयार केला धांवपाक एक ट्रायल मारल्या सुमाराचें जालां एक एम्बुलन्स बूक केल्या ती म्हाका वो गास्याक ती खबर ना बट दीस रन वी आर टेकिंग एज अ प्रे एंड वी स्टार्टिंग फ्रॉम होली रोड टू होली फॅमिली थंयसर आमी 1 डेकेड तेस कोत्तले फ्रॉम होली फॅमिली वी आर रनिंग टू सेंट मॅरीज वी प्रे दे एंड देन वी फिनिश्ड at St. Peter's. So it is 11K, 11 किलोमीटर. कित्याक आमी दोनूय फादर हातूंत भाग घेता हांव तांचे बरोबर एक आमच्या लोकांक आमची गरज आमचेच भारताची उदार मनान इफ यू वॉन्ट टू कंट्रिब्यूट थ्रू द गोवन चॅपलन्स थंयसर आहा वो थ्रू द एनवलप्स आनी दुसऱ्यांकूय तुमी गमोयचें वी हॅव टू बी मोर जेनरस देवान आमकां दिला जाल्यार आमच्या भारतांत ह्या दिसांनी आनी ओरोस बरूच तांकां गरज म्हणटच वी आर टेकिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू रीच आउट टू अदर्स भायर सरतना दोनूय बाजूनी द संडे कलेक्शन बास्केट्स आर देर and do sanitize your hand. The last thing is, especially आमी जी स्विंडनान रावता आमी मातशे चतूर रावंक जाय दिसता म्हाका न्हू आमचो मातसो प्रेशर चडला खंय स्विंडन ऑन रेड अलर्ट सो वी हॅव टू टेक केअर खंय वेता हांव कितें करता हांव कामाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाय आमी पूण दुसरी फुंगसांवां पिकनिक्यो आय थिंक दीस शूड बी स्टॉप्ड प्लीज बट तें तुमचेर आसा बट सगळ्या व्हडल्या कारखान्यांनी केसीस आर इन्क्रिजींग म्हणटच घरांतूय आमी केअर घेवंक जाय सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार Sores ora argandia aplo atmo amkandita Sores ora argandia aplo atmo amkandita ekat stawartan amin zolja आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या आपणा साथेली आमी वाचा दाता खालसानी आपलो आत्मो सरेस पोरा आर्कांदिया आपलो आत्मो आमकां दिता सरेस पोरा आर्कांदिया आपलो आत्मो आमकां दिता जाग्याची बिठान गोरान पाड्यान कुश्टान दोगतांनी मोरो पोरयान सोम्या जेजूचें जिवीत बांकून घालता खालसानी आपलो आत्मो सरेस पोरा आर्कांदिया आपलो आत्मो आमकां दिता सरेस पोरा आर्कांदिया आपलो आत्मो आमकां दिता
मोगाल इश्टांनो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ